petlo Mirashilo tiu posu Ekat farak fatsalo लांबणीकायेन मानून घेता तेन्ना देव ताका मोगान स्विकारता तर हे रितीन भावार्थान आनी भक्तीपणान वांटो घेवया. Every Good Friday reminds us about the blood-soaked face of Jesus. Roktan bolele mukamol Jezuche. O Good Friday, o Boro Sunkrar, amka ugdas kotta. Doriek Boria Sukrara disa, Jezuche rogot, amka ulo kotta. The blood of Jesus speaks to us. Ye Jezuche rogot, zaityo vastu amka kudaita. First of all, the blood of Jesus is the blood of propitiation, atonement. Romans chapter 3 verse 25. Potun bagyon Paulo berita. The blood of Christ is the blood of redemption. Oshe Prokasnicha pustak amka sangta chapter 5 verse 9. Pedro आपल्या पहिल्या चिठीन chapter 1 verse 18 म्हणता जेजून आमकां बोक्षणी दिला भांगार आनी रुपे विकते दिवन न्हय पूण आपल्याच रगत दिवन जायते फावटी आमी बाटा बेसांची पेपरां धरून भांगार धरून आमी आमची कामां करतात आमी रीण करतात पूण जेजून आमकां भांगरांनी सालबोसां दिवना पूण आपल्याच रगतान Hebrew chapter 9 verse 22 blood of Jesus is the blood of remission cancellation of all debt रगत विकरायल्या शिवाय आमकां बोक्षण मेळना जितली वर्सां आमी ह्या संवसारांत जियेता तितली वर्सां आमची पातकां वाडत आसा आनी हे पातकाचें रीण वाडटा वाडटा जेजूचें रगत ते रीण पुसून काडटा The blood of Jesus cancels all debts of sin. जेजू एके भाशेन म्हणटा I am ready to go to hell but I will not enter heaven without you and me. He's ready to go to hell but if he wants to go to heaven he wants to take you and me along with him. Hebrews chapter 9 verse 22. Hebrew chapter 9 verse 11. Oshamka Santa, he entered holy of holies by his own blood. जेजू येवचे आदी कितल्या बोकड्यांनी कितल्या मेंढऱ्यांनी आपलो जीव दिलो आनी ह्या बोकड्याच्या आनी मेंढऱ्याच्या रगतान तांकां एके भाशेन साल्वासांव or rather protection from the angel of death फावो जाली. जेजू आपल्या रगतान त्या देव मंदिरांत in that sanctuary भितर स्वता आपले रगत वावरून. Ephesians chapter 2 verse 13 it speaks about blood of reconciliation
And Colossians chapter 1 verse 20 speaks about the blood of peace. ताच्या रक्ताक लागून आमकां शांती फावो जाता. ताच्या रक्ताक लागून आमकां संधान मेळटा. जुदेवांच्या मध्ये एक रीत आसली आनी ती रीत म्हणल्यार द हाय प्रिस्ट पुरोम याज्ञिक जनावरांचें बलिदान केल्या उपरांत तांचें रगत घेवन थंयसर देव मंदिरांत भितर सरोन इन द होली ऑफ होलीज थंयसर आसलेलो पड्डो सायडीक काडून पड्ड्या फाटल्यान आसलेली खोदेल द मर्सी सीट थंयसर तो रगत दवरतालो एज अ सायन फॉर रेकन्सिलिएशन विथ गॉड. पूण ज्या दिसा जेजू कुर्सार मरता तो देव मंदिरांतलो पड्डो उक्तो जाता, दोशी जाता. And Jesus, by his blood, makes it possible for us to stand in front of God without fear. मोगाच्या बाबा गो आणि बायल कसल्या कारणाक लागून सेपरेट जाता, दोशी जाता. तांच्या लग्नाक जल्मलो एकलोच भुरगो कसल्याय कारणाक लागून तो मरण वेता. जायती वर्सां सेपरेट जाले उपरांत ह्या भुरग्याची डेथ एनिवर्सरी आसली आनी ह्या मरणाच्या वर्सा हो बापूय चिंता शिमित्रेन बसून वाती पेटोवन फुलां घालून ताच्या पासून मागणे करून आनी थंयसर शिमित्रेन मागणे करता आसतना ताका आवाज येता. फाटल्यान कोण तरी एकली बायल चलोन येता. And he feels and he has the sense ती बायल जावन आसा ताचीच बायल आनी ती बायल पळयता ती येवचे आदी गोरकार ऑलरेडी थंयसर आसा तांच्या पुताक मागणे करूंक. दोगांय दिसता थिंगा रावचे ओर वयचे. But the death of their son reconciles the husband and wife. O गो आणि बायल ओगीच रावन इतल्या वर्सांनी मेवल्या उपरांत एकामेकाचो हात धरतात आणि बराबर मागणे करतात. The death of the son reconciled the separated husband and wife. The death of Jesus reconciles us to God. Therefore, his blood is the blood of peace and reconciliation. Ephesians chapter 2 verses 12 to 16. The blood of Christ brings sinful humanity and holy God as one. तुम्ही आणि हांव आमी सगळी पातकी आमकां पुटवो ना ह्या पवित्र देवा मुखार उबी रावंक. पूण जेजूचे रगत फावो करता. आमी पातकी आनी पवित्र देव आमी एका बरोबर एकाच जाग्यार रावंक हें घडटा जेजूच्या रगताक लागून. Romans chapter 5 verse 9. It is the blood of justification. The justification म्हणटा ते कितें म्हणजे हे जेजूचे रगत आमकां बोगसणे दिल्या उपरांत आमकां एके भाशेन फिलिंग दिता एज इफ वी हॅव नेवर सिन्ड. आमी केन्नाच पातक करूंक ना आमी आंच बोडवे जाल्ल्या भाशेन. The blood of Christ justifies us to be in the presence of God. आणि शेकी Hebrews chapter 10 verse 19, it is the blood of purification. No more guilty conscience. Blood of purification. सगळी आमची पातकां धुवन काडटा. आमकां नितळ करता. We become as white as snow. प्रेमीच्या भाव भयणींनो जेजूच्या रक्ताच्या वयर नियाळ करात. जेजूच्या रक्ताक लागून आमकां साल्वोसांव फावो जाला. So the question is, how do we react to the blood of Christ? How do we react? Don't react Good Friday दिसा जेजूच्या कोस्टा वयर मोरना वयर रक्ता वयर आमी नियाळ करता. But is there a change in our life? सगल्यो रिती आमी करता.
आणि आता ही सर्विस जाले उपरांत आमी पुस्सांव कट्टले दोंगरार आमी वेतले फुरीस आमी आदार घेतले उमा आमी कुर्साचो घेतले बट द क्वेश्चन is the blood of Jesus changing us? सगळ्यांनी तुम्ही द पॅशन ऑफ क्राइस्ट हे चलचित्र ही मूवी पळयली आसतली या पिक्चराचे शूटिंग चलता आसतना सगळे शूटिंग केले उपरांत डिरेक्टर मेल गिब्सन एक्टरांक स्टुडियोन वता वॉइस रेकॉर्डिंग करून पिक्चर चलता आसतना ताणें डायलॉग उलोवंक जाय आनी ते डायलॉग रेकॉर्ड जाता आनी जायते एक्टरा लागीं ते पिक्चर पळयल्या उपरांत जेजूचे दूख पळयल्या उपरांत जेजूचे रगत पळयल्या उपरांत तांच्या लागीं घडोवंक ना उलोवंक दे कूड नॉट डिलिव्हर द डायलॉग्स वाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट टच देयर हार्ट्स नॉर्वे 1994 वर्सा एक टोर्नाडो जॉनी ऑल्सन हाणें 2 बॉम्ब फोडले लुकसाण केले लोकांक जखमी केले जॉनी ऑल्सन हे पॅशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर पळयल्या उपरांत पुलीस स्टेशनार वेता आनी म्हणटा ते बॉम्ब हांवें फोडल्या पुलीस ताका विचारता जाल्यार इतलो तेंप तुवें कित्याक सांगूंक ना आतां कित्याक सांगताय आय एम टच्ड बाय द मूवी पॅशन ऑफ क्राइस्ट जेजू म्हज्या खातीर कुर्सार मेला त्या पिक्चरान हांवें पळयला ताकाच लागून म्हजो गुन्यांव हांव मानून घेता somewhere in 2002 in Texas एका दादल्यान एके गोरबेस वचून एक जिवेशी मारली जीव काडलो पुलिसा लागीं घडोवंक ना त्या तरणाट्याक धरून पूण हे पिक्चर पळयल्या उपरांत तो तरणाटो पुलीस स्टेशनार वेता आनी म्हणटा हांवें तिजो जीव काडला द ब्लड ऑफ क्राइस्ट can never leave us the same. We go from the cross, changed people, new people. या दिसांनी तुम्ही व्हॉट्सएपार सोशल मीडिया फेसबुकार जी घडणी फ्रांसाक घडल्या ती पळयली आसतली कसली ती घडणी इगोर्जेक उजो पेटलो नॉत्र-दाम कॅथेड्रल हांव रोमांक शिंकता आसतना त्या इगोर्जेन भेट करूंक मागणें करून 2-4 फोटोय मारलेले दुख भोगताय देवळी इगोज उज्यान पेटली म्हूण आख्खो संवसार ह्या इगोर्जेची खबर करता आसतना थंयसर आसलेलो आर्च बिशप आपली काणी सांगता द आर्च बिशप ऑफ पॅरिस तो सांगता शर्मावान आसले हुंय सुमार 30 वर्सां फाटीं एक जण तरणाटे आणि तेगूय तरणाटे देवाक मानिना धर्माक मानिना पाद्रींची फकाणां पाप साहेबाची फकाणां जेजूची फकाणां कुर्साची फकाणां ह्या कॅथेड्रल भितर सरोन तिगूय तरणाटे फकाणां करतात कोणाची एक त्या इगोर्जेन बसून आसलेलो पाद्री कुमसारान तो बसलेलो लोक लायनीक आसलो आणि एक दोग तरणाटे या तिसऱ्या तरणाट्याक म्हणटा तूं वच आनी कितेंय सांग पातकांक बोर्ड आनी पाद्रीक फटोय ताणी ताका चॅलेंज मारली आनी हो लॉजीक लागून थंयसर लायनीक रावता आनी आपलो वेळ येयलो म्हणटच दिमी घालता आनी पाद्रीक जाय पळयतली घडून मोडून फकाणां करून पातकां सांगता The priest knew that he came to make fun of the sacrament of confession. The priest knew that he was lying. The priest knew that he was making up sins. अनिशेकी पाद्री म्हणटा ह्या तुज्या पातकांक तुका हांव एकूच पिराचीत दिता सँक्च्युरीन आसलेलो कुरीस थंयसर वच कुर्सा म्हळ्ळी उबो राव तुझे दोळे जेजूच्या दोळ्यान घाल आनी अशें जेजूक सांग तू म्हज्या खातीर कुर्सार मेलाय ते हांव स्वत मानिना
ते म्हाका पडोंक ना, आय डोंट केअर, इतलें सांग. तो तरणाटो उठता, पोत्तून आपल्या इश्टा सांगाता बेता आनी म्हणटा, तुम्ही सांगले तशेंच हांवें केलें. आय मेड फन ऑफ द सॅक्रमेंट ऑफ कन्फेशन, आय मेड फन ऑफ दॅट प्रिस्ट एंड ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस. पण ताणें म्हाका सांगला अशें म्हणून सांग म्हणून त्या कुर्सार. आनी ते तरणाटे म्हणटा, वच आतां फकाणांनी, वच कर तुजें कंप्लीट मिशन. आनी हो तरणाटो ट्वीन सेंच्युरीन वचून कुर्सा मुखार उबो रावन जेजूक दोळे लावन उतरां सुरू करता थिंगाच आसा. आनी हो बीस म्हणटा, तो तरणाटो जो कुमसराक गेल्लो, फकाणां कोत्तालो आनी त्या कुर्सा मुली आसलो आनी आपले दोळे जेजूच्या दोळ्यांक घालतालो, तो जावन आसा हांव. तो जावन आसा हांव. 30 years back, I made fun of the cross. Now I am a bishop in this very church. The blood of Christ can never send you back as the same person. You have to change. And he goes, मोडल्या उपरांत, लासल्या उपरांत सगळ्या पुत्रांचेर येयलेले आसा की त्या इगोजेन 3 वस्तू साल्वार जाल्यो. पहिले म्हणटा ते आल्तार, सदां मिसाचें बलिदान जातालें तो आल्तार. दुसरो म्हणटा तो आल्तारा फाटली आसलेलो तो कुरीस. आनी तिसरो म्हणटा तो क्राउन, मुकुट. ते म्हणटात हो मुकुट जेजून घातलेलो अशी परंपरा आमकां सांगता. 3 things. And I strongly feel these 3 symbols are very strong symbols of this Holy Triduum. Altar, the symbol of Eucharist, Passover, so Monday, Thursday. Cross is the symbol of Jesus dying, so symbol of Good Friday. Mukut is a symbol of Easter crowning. आमी मेले उपरांत, आमी चे पुरो जीवन जाले उपरांत स्वर्गार वयतोच जेजू आमच्या कपलार मुकुट घालतलो आनी म्हणटलो वेलकम होम. पण प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो सर्गीचो मुकुट आमचो जातलो जाल्यार वी हॅव टू फर्स्ट लव द पासओवर, द युकरिस्ट. ताकाच लागून मिसाचें बलिदान चड गरजेचें. मिसान वांटो घेवप चड इम्पॉर्टंट. आनी मिसान वांटो घेतले उपरांत जेजू म्हणटा, उबार तुजो कुरीस आनी ये म्हजे फाटल्यान. हाचेर आमी आयज दोंगरार नियाळ करुया. आमचो कुरीस उबारून, भावार्थाचो कुरीस, क्रिस्ती धर्माचो कुरीस उबारून आमी ह्या संवसारांत जियेत जाल्यार तो मुकुट आमचो जातलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू तुमचे खातीर आनी आमचे खातीर त्या कुर्सार मोठा रगत भरयता. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट तुमकां, तुमचें जिवीत बरे भाशेन जियेयात. जेजूक मानता तसलें जिवीत जियेयात. Let not the blood of Christ go in vain. Let not the blood of Christ go in vain. हांव पळयता ह्या कुर्तोरच्या पवित्र सभेन पवित्र आत्म्याचो वावर सुरू जालो आसा. फादर म्हाका सांगतालो, पयल्याच पावट पेंडॉल घालून ही सर्वीस आमी कोत्ता. पयल्याच पावट इतलो लोक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेता. पयल्याच पावट रेतीराकूय जायतो लोक आसलो. पयल्याच पावट रेती जाले उपरांत कुमसारांक कितल्यो लुटी, कितल्यो लुटी. The work of the Holy Spirit has begun in this parish. You have to cooperate with the grace of the Holy Spirit. आमी सदांच जेजूच्या पावलांनी चलून, सदांच जेजूचे रगत दोळ्या मुखार धरून आमचें जिवीत जिवया. आमेन.